काणकोण नगरचे वाठारांत एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। प्राणीमित्र गौरीश बेरेली आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन बैलाक जीवदान दिलें। काणकोण नगरचे वाठारांत काळजाक हात घालपाची आनी अमानुष घडणूक घडली। एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदून सोडलो। तोंड बांदून दवरिल्ल्यान बैल उपाशी उरलो। हो प्रकार लक्षात आयल्या उपरांत थळाव्यांनी प्राणीमित्र गौरीश बरेली हाका संपर्क केलो। प्राणीमित्र गौरीश बरेली आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन बैलाक जीवदान दिले। मुख्य जनावरांचे हाल करपे आड खर कारवाय करची अशी मागणी काणकोणच्या थळाव्यांनी सरकाराकडे केला। हांव क्रॉस जाताना गर्दी पयल्यान थांबलो म्हणटकीर थांबून जाल्यार हिंग नगरच्या वाठारांत जायते भुरगे आसले। पयल्यार जे गोरू भोंवता बैल भोंवता ती कितें खावपा मेळटा म्हणटा खंय दुकाना सायडीन हिंगा थंय वयता कित्याक लास्ट ती मनजात तांकां कळना आनी तांकां कितें खावपा मेळटा थिंग ते वता। जाल्यार कोणी तरी ती बायंडींग वायर जी आसा सेंटरिंगा यूज करता ती बायंडींग वायर ते तोंडां बांदला आनी तेच्यान टायट करून गांठ मारला। तो पयर फुगारदान हें जावन थिंग पडून आसलो। गौरीश बैरेली हेमी मेळोन ताका इंजेक्शन मारून उदक बिदक कितें मारून ताका गोसायेची गाडी हाडून ताका आतां व्हरपाचें तयार केला ती बरोवन ट्रिटमेंट करता। आनी अशे तरेचे जे लोक करता एक मनीस जाल्यार मनीसान सुद्दां जर मनजाती फुड्यान जर अशें खेळटा जाल्यार हे राक्षस वृत्तीचे जे लोक आसा हांकां जाग्यार हाडपाची गरज आसा। कित्याक मनजातीक हे सदांच आमी मनीस हे जेन्ना म्हण जगता तेन्ना मनजातीक आमी पळोवपा जाय। खंय कितें जाता जाल्यार आमी पळोवपा जाय कित्याक आमी उलोवंक शकता, आमी पळोवपाक शकता, आमी आयकुपाक शकता आनी मनजाती कांय सांगपाक शकना। जेन्ना अशे तरेचे कोण पळय लोक आसा तांकां सोदून काडचे आमी सगळ्यांनी आनी तांकां सारकें कितें तरी एक ब्रेक शिकोवपा जाय कित्याक हे खंय तरी थांबपाची गरज आसा। ह्या समाजाक प्राण्यांचेर अत्याचार करपाच्यो कांय गजाली घडटा पूण अत्याचार करतना अत्याचाराची सीमा हद्दपार करपाची अशी घटना काणकोण घडलेली आसा। एका बैलाक एकल्यान पयलीं बांदून घातलो आनी एक दीस ताका लोक पळयताले हांगा नगरचे हांगा ताका बांदून घातलेलो। दुसरे दिसा तो बैल दिसना पूण तो बैल आज दीसभर तोंडाक ताका बेंडिंग वायर घालून ती ट्विस्ट करून दवरलेली। त्या कारणान तो उदक पिवपाक शकनाशिल्लो, कांय खावपाक शकनाशिल्लो। कांय जाग्यांनी तो बैल जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब जाणांनी हॉटेलवाल्यान ताका खावपाक घातलें सदां प्रमाणे पूण तो खावपाक शकनाशिल्लो, पिवपाक शकनाशिल्लो। कांय लोकांनी एकठांय जावन हांगचो जो प्राणीमित्र आसा गौरीश बैरेली हेचे कडेन संपर्क सादलो। गौरीश बैरेली आनी काणकोणच्या कांय लोकांनी एकठांय जावन शिरवय जी ध्यान फावंडेशन आसा तांकां कॉन्टेक्ट केलें। तेणी येवन ह्या बैलाचेर आतां गौरीश बैरेली आनी सगळे टिमीन पयलीं ताका इंजेक्ट केलो कित्याक तो बैल चाळवल्लो आशिल्लो। इंजेक्ट केलो आनी तो बेशुद्ध पडटकीर ताका आतां ते उपचारा खातीर ध्यान फावंडेशनाक घेवन गेल्या। हें कोणी केलें आनी हेजो आजून नेम ना, ताका लागून जे मनशान केलां हेजेर कडक कारवाय जावची अशी काणकोणच्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर।